14 तारखेर पवित्र मत सगळे कुडचडकाराचे अमिताच्या झोळेन दिवन तांकां भरघोस मतांनी निवडून हाडचे. डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीक सगळ्यांक येवकार. आमी कॅम्पेन कवर करीत करीत आमी आतां कुडचड्यार पावले आनी कुडचड्यार आमी अमित पाटकर काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट आहात तेंचे कॅम्पेनीक पावले. आमी तेंचे कडल्यान तेंचे कॅम्पेनी बद्दल जाणून घेवया. तुमकां प्रोग्रामान येवकार अमित बाब. तुमी एक्चुअली बिझनेसमॅन, वेल सेटल, सक्सेसफूल बिझनेसमॅन. अचानक तुमकां इलेक्शनचे कॉन्टेस्ट करीन दिसले? पयले सुवातेर काँग्रेस पक्षाचे हांव धन्यवाद करता की हे फावट काँग्रेसीन तुमी जर फूल गोंयभर वातावरण पळयलें जाल्यार जे 37 जाग्यांनी तांणी कॅन्डिडेट घातल्यात ते 7 सोडले जाल्यार बाकीचे सगळे जे 29-30 चेहरे आसा ते नवे यंग फ्रेश आसात. म्हजेच एग्जाम्पल घेयात की म्हजी फॅमिली पॉलिटिकल बॅकग्रावंड कांय ना, म्हजें पॉलिटिकल बॅकग्रावंड कांय नाशिल्लें. हांव एक सोशल वर्कर आनी एक टॅक्नोक्रेट. आज काँग्रेस पार्टी एक टॅक्नोक्रेट सारक्या मनशाक जर तर मुखार काडून एक बिलीव करता म्हणल्यार खंय तरी आज पक्ष हो क्लियर आसा की बाबा गोंय हें मुखार व्हरपाक सोदतात. तुमी विचारिल्लो प्रश्न बरोबर की एक बिझनस हातून हांव पॉलिटिक्सान कसो आयलो. सांगपाक म्हणल्यार की गेल्ली 60 वर्सां म्हणल्यार म्हजी फॅमिली तशेंच म्हज्या आज्यान जें हांगा कार्य केलां म्हणल्यार फर्स्ट कुडचड्यार जें हॉस्पिटल आशिल्लें तें आमच्या घरान आशिल्लें तेन्ना म्हणल्यार 1960 साली. तशेंच कुडचड्या वयली जी फर्स्ट शाळा आशिल्ली ती तांणी आनी तांचे 2 मित्रान मेळून बांदिल्ली शाळा फर्स्ट. तशेंच कुडचड्यार पोस्ट ऑफीस सुद्दां तेणी तेन्ना आमच्या बिल्डिंगेन हाडिल्लें. आनी म्हाका पयर फाटीं कळ्ळें की कुडचड्यार पयली बँक जी आयली ती खंय तांणी तेन्ना सिंडिकेट बँक जी आशिल्ली ताका रिक्वेस्ट करून पयली सिंडिकेट बँक कुडचड्यार ही आमच्या बिल्डिंगेन आयली. म्हणल्यार खंय तरी एक विजनरी आशिल्लें. म्हणल्यार तुमी आरोग्याच्या क्षेत्रान म्हणा, एज्युकेशनाच्या क्षेत्रान म्हणा किंवा बँकींग सॅक्टरान आसूं. आनी तशेंच तांणी एक म्हणल्यार आमचें हें स्मशान भुमी जी आसा कुडचड्यार पयली ती सुद्दां तेन्ना तांणी जागो घेवन बांदिल्ली आसा. म्हणल्यार एक आमचो परिवार फॅमिली गेल्ली 60 वर्सां आमी समाजकार्यान आसात. आनी म्हज्या बापायनूय खूब समाजकार्य केलां, लोकांक खूब मदत केल्या. पूण जेन्ना हांव कुडचड्यार ल्हानाचो व्हड जालो म्हणल्यार जे ल्हानपणान हांव स्कुलान वतालो, जी वाट आशिल्ली ती आज वाट तशीच उरल्या. स्कुलां जी आशिल्ली ती तशीच आसात. गेल्ली 35 वर्सां कुडचड्यार कांयच जाल्लो ना. आज कुडचड्यार मेजर म्हणल्यार आज अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा, डेवलपमेंट कांय जाल्लो ना, बेरोजगारी वाडल्या, लोकांक धंदो करपाक आज ऑपॉर्च्युनिटी ना. मायनींग खंय चलतालें इतली 60-65 वर्सां तें खंय तरी बंद जालां. सो हें म्हज्यान पळोवपा जायना जालें. आनी सोशल वर्क करपाक एक तुका लिमिटेशन आसता. पूण तूं जर तर सगळ्या लोकांचें समज जर सोशली कितें बरें करतलो जाल्यार म्हाका दिसता पॉलिटिक्सान एंटर जावपाची गरज आसा. कित्याक सदांच आमी भायर रावन क्रिटिसायज करतात पूण जो मेरेन आमी पोंडान उडी मारना तो मेरेन तुका तें कळना. सो ताका लागून हांवें डिसायड केलें की कुडचडेचें जर भवित्य खंय तरी आमी चेंज करतले जाल्यार पॉलिटिक्सान येवपाची गरज आसा. ओके. कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी लक्की म्हणजे ताका जितले आमदार मेळ्ळा पळय ते रुलींग सायडींतले मेळ्ळा. तरी आसतना तुमी म्हणटा डेवलपमेंट जावना अशें कित्याक दिसता तुमकां आनी खंयच्या फिल्डाचेर डेवलपमेंट जावना दिसता? एक हिस्ट्री आसा की कुडचडेचो जो आमदार निवडून येता त्या पक्षाचे सदांच सरकार घडटा. हे गेल्ली 25 वर्सांची हिस्ट्री आसा. पूण म्हाका दिसता आमचे कुडचडेचे दुर्दैव की गेल्ली 10 वर्सां ह्या भाजप सरकारान आनी हो जो स्थानीक आमदार आशिल्लो भाजपाचो ताणें डेवलपमेंटाच्या दृश्टीन कांयच केल्लें ना. आज कुडचड्यार आमकां एक म्हणल्यार मनशाचें जीवन सुखी आसपाक एक लायव्हलीहूड, दुसरें हेल्थ म्हणल्यार आरोग्य. आज हेल्थ सेंटर कुडचड्यार जें आशिल्लें जें 2016 साली हांणी जें मोडलें की आमी तें रिनोवेट करून बांदतले म्हूण नवें, आज 6 वर्सां जालीं तरी तें कंप्लीट जायना. कोविडाच्या टायमार कितलेशे लोकांनी 8 दिसांनी 10 दिसांनी 50 बेडेड 100 बेडेड हॉस्पिटलां उबी केली. आनी आमचो हो आमदार जो आसा तो सांगता की ना कोवीड टायमाक लागून लेबर्स मेळना, इन्स्ट्रुमेंट्स येना. सो हें सरासर एक्सक्यूज दिता. दुसरें आज आमचे कडेन बरो बस स्टँड ना, मार्केट ना.
मायनींग हो एक मेजर धंदो आशिल्लो कुडचड्यार तो बंद जातकीर सबस्टिट्यूट तांणी काय हाडलेले ना. बेरोजगारी इतली आसा की म्हणल्यार आमी आतां जेन्ना डोर टू डोर करता 80% लोकांच्या घरांनी आज एम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा. सो ताणें फक्त गेल्ले एक म्हयन्या पयलीं कुडचडेच्या वाठारान फक्त रस्त्याचेर हॉट मिक्सिंग काळोट एक पॅच मारला. सो ताका डेव्हलपमेंट म्हणनात, ताका ब्युटिफिकेशन म्हणटात. आनी दुर्दैव अशें की हॉटमिक्स घातला आनी दुसऱ्या दिसा तो तांणी फोडला फॉर अंडरग्रावंड केबलिंग. म्हणल्यार हाजे वयल्यान प्लॅनिंग ना आनी हाजे वयल्यान कळून येता की ताका टॅक्स पेयराच्या पयशांचो मातूय तांकां वालोर आनी किंमत ना. फर्स्ट टायम आमकां बऱ्यांतलो बरो उमेदवार 5 उमेदवार आसात. ते उमेदवार तुम्ही घासून घासून सगळ्यांक पळयात. अमित इज द बेस्ट. मायनिंगाचेर विचारपाक जेन्नाच्यान BJP सरकार आहा तेन्नाच्यान मायनींग बंद आहा आनी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी डिपेंडंट मायनिंगाचेर कितलो परिणाम जालो, लोकांक कशे कशे त्रास काडचे पडले? सी कुडचड्यार तशें मायन्स ना, पूण कुडचडे म्हणटा ते एक लॉजिस्टिक्स हब्स, कित्याक सगळ्यो जेटी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो कुडचड्यार आसा. सो ह्या वाठारान सांगे म्हणा, सावड्डे म्हणा, दाबाळ एरियेंतल्यो ह्यो ज्यो मायनी आसात, रिवणांत नितुल्ले त्या सायडीन, सो ह्यो मायनी आसा तांचो सगळो ओर जो आसा तो कुडचड्यार येवन ताजे लॉजिस्टिक्स म्हणल्यार ते बाय सी चल्ले. कुडचडे टावन जो आसा पळय हो 80% मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्लो. आनी लोकांक एक गैरसमज आसा की सुप्रीम कोर्टान मायनींग बंद केलें. मायनींग म्हणटा तें सुप्रीम कोर्टान बंद करूं ना. मायनींग म्हणटा तें भाजप सरकारान बंद केलें. कित्याक तुमी राजदीप सरदेसायाचो इंटरव्यूआन मनोहर पर्रीकरान क्लियर सांगिल्लें आसा, क्लेम केला ताणें की मायनींग आसा तें आपूण बंद केलां म्हणून सांगलें ताणें. सुप्रीम कोर्ट मागीर आयला पिक्चरान. आनी आतां 8 वर्सां जालीं हो भाजप सरकार फेल जाला मायनींग चालू करपाक आनी फक्त फटींग आश्वासनां दिता. पयर हांवें 2-3 दिसां पयलीं तांचे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला की 6 म्हयन्यांनी चालू करता. अशे 6 म्हयने खूब जाले. 2012 जेन्ना भाजप सरकार आयिल्लें तेन्ना मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें आपूण 3 म्हयन्यान चालू करता. आज 10 वर्सां जालीं हो गव्हर्मेंट फेल जाला. कित्याक म्हणल्यार तांचे कडेन फर्स्ट ऑफ ऑल टॅलंट ना, तांकां लॉ कळना. ताका लागून ही 10 वर्सां मायनींग पाड पडला. एक आश्वासन दिता की काँग्रेस पक्ष निवडून येतकीच मायनींग हें चालू जातलें. तुमी 2007 ते 2012 पळयात जो टायम आशिल्लो, सामान्य बारीक मनशा कडेन तेन्ना पयसो आशिल्लो हातीन. 2012 ते 2022 अक्षरशा ह्या भाजप सरकारान लोकांक भिकेक लायल्या. ही आज परिस्थिती आसा. आनी आमचो कुडचडेचो वाठार हो मॅक्झिमम लोक डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुबशे लोक मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसात. पूण आज मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान ते बाकीचे सगळे वेवसाय बंद जाल्यात. आज लोकांक सोर्स ऑफ इनकम कांय ना. जगपाची आज ब्रेड एंड बटर जोडून खातलो म्हणल्यार आज वायट परिस्थिती आसा. दुसरे हातून इन्फ्लेशन इतलें वाडलां, म्हारगाई इतली वाडल्या. आज पेट्रोल 100 रुपया कडेन पावलें. गॅस सिलिंडर आसा तो खंय तरी 1000 रुपया कडेन पावलो. सो एक सादारण मनशान आज कशें जगप? सो आज खरें अक्षरशा कुडचडेची परिस्थिती वायट आसा. ओके, मायनींग सुरू करप शक्य आसलें कायद्याच्या हितूंतल्यान तुमकां दिसता काय शक्य नाशिल्लें? तुमी आशिल्ले करतले म्हणटा कशे पद्दतीन शक्य आसलें? न्ही, म्हाका दिसता हें सरकारान खंय तरी तें मिसमॅनेजमेंट करून उडयलां. कित्याक मुद्दाम केलां अशें दिसता. ऑब्वियसली कित्याक तुमी जर तर 2015 जेन्ना एमेंडमेंट तांणी हाडले तेन्ना एमेंडमेंट हाडपी हो भाजप सरकार. आनी मायनींग हांव ऑन रिकॉर्ड आमचो मंत्री हांव ऑन रिकॉर्ड आज स्टेटमेंट दिता की जेन्ना एमेंडमेंट 2015 हाडलें हें मोदी सरकारान हाडलें आनी तेन्ना गोंयान भाजप सरकार रुलिंगान आशिल्लो. मनोहर पर्रीकराक खबर आसपाक जाय आशिल्लें की तेन्ना तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. ताणें सेंटराक रिक्वेस्ट घालपाक आशिल्ली कित्याक गोंयान जे मायनींग चालू आशिल्लें पळय ते मायनींग लीज न्ही ते कन्सेशनां वीच वॉज ग्रांटेड ड्युरींग पोर्चुगीज टायम. सी गोंया आमचे 1961 लिबरेट जालें आनी MMDR जो एक्ट आसा मायनिंगाचो, मायन्स मिनरल डेव्हलपमेंट रेग्युलेटरी एक्ट, तो 1987 इम्प्लिमेंट जालो. आनी हांणी तेन्ना अपॉयंटमेंट डेट जी आसा पळय ती लायली 1961. अरे लॉ जर तुमी 1987 हाडलो आनी ताज्या पयलीं जर तर तो धंदो आशिल्लो तुमी तेन्नाच ते करेक्ट करपा आशिल्ले इन दॅट अमेंडमेंट. म्हणजे तुमी इतले मूर्ख. हांवें तुमकां सांगलें हांचे कडेन टॅलंट ना. स्टेटी कडल्यान सजेशनां गेल्ली तेन्ना. स्टेटी कडल्यान सजेशनां गेल्ली. हांचे कडेन टॅलंट ना न्ही, सेंटराक हांचे कडेन टॅलंट नाशिल्लो. ताका लागून येदी व्हडली मिस्टेक केल्या तांणी. अमेंडमेंट 2015 जेन्ना काडलो आनी तेन्ना स्पेसिफिकली कॅटेगोरिकली जर घातिल्लें की MMDR इम्प्लिमेंट जाल्लो गोंयान इन 1987 हो प्रश्न तेन्नाच मिट्टा आशिल्लो. 1987 जेन्ना MMDR एक्ट जालो म्हणजे फर्स्ट मायनींग लीज वॉज फ्रॉम कन्सेशन टू मायनींग लीज
ते 87 जाले. सो 50 वर्सां धरली जाल्यार 2037 मेरेन गोंयच्यो मायनी चालू उरता आशिल्ल्यो. सो दीस इज अ बिगेस्ट ब्लंडर डन बाय BJP गव्हर्मेंट एट स्टेट एज वेल एज इन सेंटर. हातून कांयच दुबाव ना. मागीर ते घुंवडावन ते घुस्पावन घालू की NGOन केस घातली, सुप्रीम कोर्टान गेली. म्हाका दिसता लोकांक मिसगायड केला, स्टेटीक फोंडान घातले इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. तशेंच लोकांक हे मायनिंगाचो म्हाका दिसता टूल कसो यूज करून एवरी इलेक्शनाक पोलरायज करतात लोकांक. ही गेली 10 वर्सां तुमी यू आर इनकेपेबल. तुमच्यान हे म्हणल्यार जे तुमी जे एक रॉंग मिथ फिगर जो लोकांक करून दाखयल्लो फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स पोलरायज करपाक, ते खंय तरी तुमी फेल जाल्यात. परत तुमी 2017 सेम कार्ड यूज केले. मायनिंग आतां चालू करता, 6 म्हयन्यांनी चालू करता, तेन्ना एक लोकांक आशा दिसली म्हणून लोक तुमचेर रावले. 2022 सुद्दां तुमी सेम कार्ड यूज करतात. ह्या फावट गोंयची जनता ही आतां तांकां कळून आयिल्लें आसा की भाजप सरकार म्हणटा तो झुमल्याचो सरकार, फटिंगाचो सरकार. ह्या फावट गोंयची जनता तुमचेर विश्वास करची ना आनी लोकां कडेन मागता की हे जे पळय 6 म्हयन्यांनी चालू करता म्हणटा हांकां आमी फाल्यां 6 वर्सां दिली जाल्यार सुद्दां हांचे कडेन चालू जायना. काँग्रेस करपाक शकतली सरकार येयल्यार? डेफिनेटली आमी चालू करतले. ताजेर आमचे कडेन एक लिगली एक वे आवट आसा. ती हांव ओपनली तुमकां आतां सांगपाक शकना, नाल्यार फाल्यां ते प्रोबेबली आमचेच घेवन टूल घेवन परत लोकां कडेन सांगत आमी चालू करता म्हणून. ओके, तुम्ही वसत थंय सांगता 10 वर्सांनी एक कॅन्डिडेट बरो मेळा म्हणून, अशें तुमकां कित्याक दिसता आनी कित्याक म्हणटा? हांव कुडचड्याचो सामको मोगी ल्हानपणाच्यान कुडचड्याचें नांव कशें वयर येवचें म्हणून हांव स्पोर्ट्सां वयतालो आनी कुडचड्या हांवें खूब नांव म्हणलें. तसोच हांव राजकारणाकय गेलो की राजकारणाचो थोडो आदार घेवन लोकांक सोशल वर्क करपाची. आज पर्यंत हे घडीक कोणूच बरो कॅन्डिडेट आमकां मेळना. आज आमकां देवाचें आमकां कितें तरी आसा आनी तेगेले आज्याली स्वर्गिस्त बाबी पाटकराची, तेगे बापायची दिपू पाटकर, हेणी खूब संवसार म्हागे घरा कडेन तेणी भरपूर व्हडली जागा घेवन स्मशान भुमी दिली. एक तेणें एम्बुलन्स जाल्यार फुल्ली लोडेड अशी एम्बुलन्स आनी खंय आसपाना. ती एम्बुलन्स जावची न्ही म्हणून हांगचो स्थानीक आमदारान खूब खटपट केली ती चाली लागची न्ही म्हणून, कित्याक तेका इन्सल्ट. मागीर तेणें आतां येदो व्हडलो ग्रावंड, हांव सामको मोगी स्पोर्ट्साचो, येदो व्हडलो ग्रावंड दिला. कोण दिता? आज कुडचड्या सारके हार्ट ऑफ द सिटी ग्रावंडाक जमनीक खूब वालोर आसा, पूण तेगे मोठे काळजान तेणें तो ग्रावंड लोकां खातीर खेळपा खातीर हें केलां आनी तेजें खूब उदरगत करपाचें आसा. 5 कॅन्डिडेट आसा सद्या, 5 पक्षाचे 5 कॅन्डिडेट. बरो ऑप्शन एक म्हणटा तुमी? बरो सगळ्यांनी लोकां कडेन हांव मागतां तुमी घासून पळया 5य उमेदवारांक आनी तितून सगळ्यांत बरो म्हणटा तो अमित पाटकर. सगळ्यांत बरो अमित पाटकर. परत एकदा फाटली 10 वर्सां BJP कडेन ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, 10 वर्सां रुलिंगान आहा BJP. कितले टफ आसतली फायट आनी गड मानलो गेलो वता सद्या कुडचड्या हो गड म्हणटा BJPचो. टफ तुका म्हणटा न्ही, म्हाका दिसता की जो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी जे आज सगळे पक्ष म्हणजे सगळे आमचे वेगळे वेगळे भागांतले जे लोक आज आमकां एकठांय जाल्या, म्हाका दिसता तातूंत खात्री आसा की भाजपाचो जो, कित्याक भाजपाचे जे लोक आशिल्ले जे इतले वर्सां तांणी काम केलें तांकां खंय तरी आज सायडलायन केले गेले, तेंची कामां जाल्लीं ना. आज बारीकशें उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना सर आनी तांची फूल टीम आमकां आज जॉयन जाल्या की बहुजन समाजाचे खंय तरी आज निग्लेक्ट जाल्ले आसा. म्हणजे तुम्ही पयलीं पासून BJPक आसली, तुमची फॅमिली बॅकग्रावंडूय तुम्ही BJP म्हणटा, अचानक तुम्ही स्विच कशी जाली? पळय, आमचो बाबा पयलीं बसून कॅन्डिडेट, पयलींचो फर्स्ट कॅन्डिडेट बाबा BJP सावड्डे कुडचड्यार बाबानूच हाडलेले आमचे बाबा सगळे वळखता विटोडरकर. सो तेणें खूब काम केलें, खूब मिन्स ते काब्रालाक दिवपाक तिकेट मेळची म्हणून बाबा आमचो गेल्लो थंय पणजे मनोहर पर्रीकरा मेळपाक. मागीर आमी खूब काम केलें तेजे खातीर, पूण मागीर तो आमकां मात सुद्दां बाबाक कसलोच हें दिवना तेणें. बाबा कसलो मान दिवना. आमचो बाबा कितें आशिल्लें, फक्त मान जाय आशिल्लो, एक रिस्पेक्ट जाय आशिल्लो आनी कांय नाका आशिल्लें. लास्ट बाबा आमचो बरो ना जालो, ताका स्ट्रोक आयलो. तो हॉस्पिटलान उरलो मडगांव, त्रिमुर्तीन उरलो. त्रिमुर्ती साकून तो आमकां विचारनाशिल्लो काब्राल खोबरी येयला हें विचारतालो. हॉस्पिसियोन उरलो, परत हॉस्पिसियोन धाडलें ताका. मागीर ताका बांबोळी व्हेलो, बांबोळी शिफ्ट केलो. बांबोळी बी तेंच, हांवें फोन केलो, सर मातशी येवन मेळा ताका, तुमकां तो हुस्केता, मातशी तोंड दाखोवन जालां. ताका फक्त बाबा कितें जाय आशिल्लें की काब्राल आपल्या खोबरी आयिल्लो, इतलेंच ताका जाय आशिल्लें आनी कांयच नाका आशिल्लें. आनी तेन्नाच्यान बाबान विचारपाक सोडलें आनी मागीर बाबा तेतूंतून गेलो. बाबा तेजे खातीर कितले केले, कितले वावर केले, कितले केले आनी आमी कितली हें केलें, पूण
लास्ट तो भलत्याकूच घेवन नाचपाक लागलो, आमी थंय चुरली म्हणून म्हाका ताजें खूब वायट दिसलें. म्हणून आमी भायर सरले, म्हाका बाबा लागून हांव भायर सरलें. काँग्रेस हाडटा म्हणटा तुमी. शुअर शुअर काँग्रेस जिखतलीच. सोशल वेलफेरा अंडर खुबश्यो समाजा खातीर खुबश्यो स्किम्स आसात त्यो केन्नाच लोकां मेरेन पावना. हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिला की ह्या फावट आमी पक्ष न्ही पूण एक सगळ्या लोकांक, सगळ्या धर्म, सगळ्या समाजाक घेवन मुखार या, एक बरें काम करया. आनी हांवें एश्युरन्स दिला की जे समाजा खातीर ज्यो सोशल वेलफेअर ज्यो स्कीम आसा ताका लागून सेपरेट एक फॅसिलिटेशन सेंटर ओपन करया, सो दॅट लोकांक परत परत पणजे वचपाची गरज ना, डिपार्टमेंटान वचपाची गरज. कित्याक खुबश्यो अश्यो जेन्ना हांव इंटरेक्शन केलें तेन्ना कळ्ळें की खुबश्यो फॅसिलिटी आसा पूण त्यो लोकां मेरेन पावना, लोकांक ताचे बेनिफीट मेळना. लिडरांक पडले ना तेच सांगता न्ही. आज सगळे, हांव नांवां घेना पूण सगळे पक्षाचे लोक आज आमकां जॉयन जाल्या. कित्याक ते अक्षरशा भाजपाचेर जो स्थानीक आमदार आसा ताचेर विटल्या. कित्याक गेल्ली 10 वर्सां ताणें जी हांगा दादागिरी केल्या आनी खंय तरी सुडाचें राजकारण केलां पळय, ते लोक ताचेर अक्षरशा विटल्या. आनी ह्या फावट म्हाका खात्री आसा की नो डावट काँग्रेस परत हें आपले कुडचड्यार सीट हाडटले आनी काँग्रेस कुडचड्यार जशी जिखली गोंयान काँग्रेसीचें सरकार जातलें हें निश्चित आसा. अमित पाटकर राजू, अमित पाटकर राजू, अमित पाटकर राजू, अमित जी तुम आगे बढ़ो, अमित जी तुम आगे बढ़ो. कॅम्पेनिंगाच्या निमतान तुमी दारांनी वयता, लोकांक मेळटा, कितें तेंचे कडल्यान घरांनी आयकोंक मेळटा? हांगासर रुलींग हे आसले, रुलींग आमदार आसले, सो सगळ्यांचे प्रश्न सुटावे जाले काय लोकांचे अजून प्रश्न सुटावे जावपाचे उरले? सांगपाक खूब वायट दिसता. एक न्ही अशें म्हणल्यार प्रत्येक घरान आमी वता थंय कितें ना कितें लोकांचो इशू आसाच. लोकांचे घराण्यांत तुमकां एक बारीकशें उदाहरण दिता. आज आमी पोंटेमॉळ एरियान आसा आनी आमी एक नांव घेना हांव तें, आमच्या आईच्या घरा एक गेले, ती म्हणटा गेल्ली 10 वर्सां आपल्याक लायट ना. गेल्ली 10 वर्सां तिका लायट ना आनी हो आमचो आमदार 3.5 वर्सां पावर मिनिस्टर आसा. म्हणल्यार हाजे वयल्यान कळून येता की तो कितें समाजकार करता. तूं पावर मिनिस्टर आसून तुज्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक जर लायट ना, मागीर हाजे वयल्यान कळटा तूं कितलो इनकेपेबल तो. म्हळ्यार हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हो फक्त आपलो फायदो पळयता आनी हाणें ते 3 लिनियर प्रोजेक्टा फाटल्यान जें कमिशन खालां हेका कुडचडकाराचें पडलेलें ना. 2017 ताणें सांगिल्लें की आपूण कुडचड्यार बस स्टँडार फ्री वायफाय करतलो म्हणून. म्हयनोभर चल्लो, गेल्ली 4.5 वर्सां 9 म्हयने वायफाय ना. लोकांक ह्याची म्हणजे याद करून दिता मुद्दम, बस स्टँडार वचून वायफाय चलता जाल्यार पळयात. आनी जेन्ना आतां निलेश काब्राल तुमच्या दारान येता तेन्ना हे सगळे प्रश्न ताका मुद्दम विचारात, भिनाकात. विचारा ताका की तेणें गेल्ली 5 वर्सां 10 वर्सां कितें केलें तें. तुम्ही फाटल्यान रावतले लोकांचे? हांवें लोकांक सदांच एश्युरन्स दिला की हांव समज कितें वायट जालो जाल्यार कुडचडेच्या जनतेच्या मुखार आसतलो गुळी खावपाक, आनी बरें जेन्ना जातलो तेन्ना हांव फाटल्यान आसतलो लोकांक जी फुलां आसा गुलाब आसा ते घेवन. विचारलें की आज भाजपाचो हो गड आनी कशे नदरेन तुमी पळयतात. उदाहरण दिता, जे भाजपाचे थोडे स्ट्रॉंग होल्ड बूथ आशिल्ले, एग्जाम्पल शेल्डे घेया, जेन्ना आमी डोर टू डोर चालू केले तेन्ना हांवें धरिल्लें की आमी एनिवेज रिस्ट्रिक्शन आसल्या कारणान म्हाका दिसलें 15-20 लोक येतले. पूण जेन्ना हांव दुसरे बुथा वयल्यान कंप्लीट करून त्या बुथार, म्हणल्यार आमचें एक्चुली 10 थंय चालू जावपा आशिल्लें, 11 चालू जावपा आशिल्लो तो बूथ, आनी तो सोंपता म्हणून पावता म्हणल्यार 12:30 जाली. बिलीव मी, हांवें धरिल्ले 20 लोक आसतले म्हणून म्हजो स्वागत करपाक 300 लोक त्या बुथार थंय उबे आशिल्ले, 1.5 वर उबे राविल्ले. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की लोकांक ह्या फावट बदल जाय आनी हातूंत मातूय दुबाव ना. स्ट्रॉंग होल्ड बी म्हणटा तशें काय ना आता? कांय स्ट्रॉंग होल्ड ना. आनी एक रॉंग मीथ आनी क्रिएट केल्ली की महिला वर्ग जे आसा हे सदांच भाजपा कडेन आसा आनी हे निलेश काब्रालाचे वोट बँक म्हणून. रॉंग. त्या 300 भितर म्हाका दिसता जवळ जवळ 150 ते 160 महिला आशिल्लो म्हजें स्वागत करपाक. आनी आज महिलांक सुद्दां खंय तरी एक मोटिवेशन आयला. इनफॅक्ट म्हजी आई सुद्दां कॅम्पेनिंग करता, ती सुद्दां आज सहभाग जावन आमी म्हणल्यार आमचे एंटायर महिला विंग, आमचे मंदा आसा,
तशी आमची बाकीची काँग्रेस ब्लॉकाची पदाधिकारी आसात. सो आज खंय तरी सगळे लोक म्हणजे सिनियर जावं, यूथ जावं, मदल्या वर्गाचे एजीचे लोक जावं सगळे आज भायर सरल्यात. कित्याक तांकां आज खंय तरी हो जो आमदार आसा आनी भाजप सरकाराक घरा धाडपाचे सगळ्यांनी ठामपणाने निश्चय केल्लो आसा. ओके, तुमचे हितून प्लॅन कितें आहा कुडचड्यार खातीर? तुमी कितें प्रॉमिस करता कुडचड्यार? न्ही, कुडचड्यार हांवें लोकांक एश्युरन्स दिला आनी हें म्हाका दिसता हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम जातलें की इलेक्शन लागीं आयलें की सगळे जाण डोर टू डोर वतात लोकां कडेन मतां मागपाक. हांवें लोकांक एश्युरन्स दिला निवडून येतकीच आमी परत एकदां डोर टू डोर करतले एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा आमी आतां सद्या नोट केला, पूण लोकांचे जे जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा ते आमी रिजॉल्व करतले. तातूंतले 2 म्हणल्यार प्रायोरिटीचेर निवडून येतकीच आमी जे घेतले ते म्हणटा ते हेल्थ सेक्टरान, जे आज आरोग्य क्षेत्रान आमचे कडेन हेल्थ सेंटर ना, ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करप आनी ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर टू एडवान्स लायफ सपोर्ट, एडवान्स मेडिकल फेसिलिटी हाजेर आमी भर दितले. आनी पॅरलली मेजर मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट म्हणटा लायव्हलीहूड, सोर्स ऑफ इनकम. हे एम्प्लॉयमेंटाचो जो इशू आसा तो पयले 2 म्हयन्या भितर सॉल्व करता म्हणून हांवें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा. ओके, तशेंच आज कुडचड्यार बाकीचे म्हणल्यार तुमी बस स्टँड म्हणा किंवा आमचे गार्डन म्हणा किंवा मार्केट कॉम्प्लेक्स जो मेजर आज जो गेल्ली 10 वर्सां इशू पेंडींग आसा हो खंय तरी आमी कंप्लीट करतले. आनी आमकां एक हांवें जेन्ना भोंवून पळयलें तेन्ना म्हाका दिसता लोकांक आमचो रायट्स खबर ना. आमी खंय तरी लायट, उदक, रस्ते केले म्हणून आमी खूश जातात. सी आयज 2022च्या काळान म्हाका दिसता रस्ते, गटर, ड्रेन्स, लायट, उदक हे बेजीक मनीस जल्मा आयलो की ह्या मनशाक ताचो अधिकार आसता. आनी दुसरें आनी एक मेजर पॉयंट जेन्ना हांव आतां भोंवता पळय, नाला सिस्टम जी आसा न्ही, नाला सिस्टम ही फक्त कॉन्ट्रॅक्टराचे बॉन्ड्सां भरपा लागून केल्लें म्हाका दिसता स्कॅम. कित्याक बांदभर बांदल्यात पूण ते उदकाचें डायरेक्शन बाबा खंयच्या सायडीन वता तें तेणी प्लॅनिंग ना. सदां कितें आसता हाय लेवल टू लो लेवलाच्या डायरेक्शनान तें वचपाक जाय. कित्याक ते मॉन्सून उदक किंवा जे बाकीचे ड्रेन वॉटर आसा ते वचचे म्हणून ते प्रोविजन, पूण हांगा उलटें आसा, लोकांचे गटरांतल्यान दारान उदक वतात. सो ते आमी रिजॉल्व करतले. आय मीन जे ड्रेन नाला सिस्टम एंटायर कुडचडें आसा ती आमी रिजॉल्व करतले. आनी म्हाका दिसता सगळ्यान मेजर इशू म्हणटा तो आज कुडचड्या आमचे कडेन कॉलेज ना. आमचे कडेन एक पॉलिटेक्नीक कॉलेज आशिल्ली, थंय खंय तरी आमदारान हाडून फूल सावथ गोवाची जी गार्बेज आसा ती आमच्या माथ्यार मारल्या. आनी निवडून येतकीच ते आमी रिवायव करतले. तो प्लॅन आमच्या पुरतो म्हाका दिसता जितलो जाय तो आमी रिवायव करून तो प्रोजेक्ट आमी परत ताचेर समज जर कित्याक ते बफर झोनाचो इशू आसा ते थोड्या लोकांक स्थानीक लोकांक नाका, सो ताचेर कितें करपा आसा तो तोडगो आमी काडटले ताचेर. ओके, अशें इंटरव्यू सोंपयतना तुमकां मुद्दम विचारता 5 कितले कॅन्डिडेट आहा तुमच्या अगेन्स्ट? BJP आहा, तितून आप आहा, आनी एके वटेन परत आयको येता डिवायडेड ओपोजिशनाचो BJPक फायदो जातलो अशें खूब जाण पॉलिटिकल एक्सपर्टूय सांगता. असल्या टायमाक लोकांक तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता, वोटरांक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? म्हाका दिसता गोंयभर आज वातावरण पळयलें जाल्यार पिक्चर इज व्हेरी क्लियर की आतां फायट जी आसा ती BJP आनी काँग्रेस जाल्ली आसा. बाकीच्यो ज्यो पार्टी आयल्यात, तृणमूल म्हणा, आप म्हणा किंवा RG आसा, हांचे खंयच म्हाका दिसता कुडचड्यार तरी तितलो प्रभाव ना. आनी ही फायट जी आसा ती आतां काँग्रेस वर्सीस भाजप जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता कुडचडेचे जनतेन जो आसा न्ही निर्णय हो ऑलरेडी डिसायड केल्लो आसा. आमी आतां डोर टू डोर करता आसतना आमकां तें जाणून येता की लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केला की बाबा खंयच्या पक्षाक निवडून हाडपाचें. तातूंत मातूय दुबाव ना की काँग्रेस पक्ष कुडचड्यार निवडून येतलो. लोकांक एकूच अपील करता की दिशाभूल जावचें न्ही. कित्याक जो आमदार आसा तो रॉंग सद्या रुमर स्प्रेड करता. सी म्हजी फॅमिली गेल्ली 60 वर्सां हांगा आसात, समाजकार करीत आसात. हांव गेल्ले म्हजें जें जो टायम जल्मा आयला तो हांव हांगाच शिक्षण केलें, हांगाच व्हडलो जालो आनी हांगा हांवें काम केलां, करतलो, करता आनी मुखार करतलो बीन. आनी फाल्यां जल्माक हांव हांगा आयलां आनी मरतलो बीन कुडचड्यारूच. सो लोकांनी जो रॉंग तो प्रोपोगंडा करता तें तातूंत दिशाभूल जावचें न्ही. एकूच सगळ्या लोकां कडेन मागता की ह्या फावट आमी कुडचडेचो स्वाभिमान जर तर राखून दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता सगळे आमी एक येवपाक जाय आनी ह्या भ्रश्ट आनी दादागिरीचे जो आमदार आनी जे हे सरकार आसा तांकां घरा धाडपाक जाय. 14 तारखेक सगळ्या कडेन मागता की मॅक्झिमम जाता तितले आमी वोटींग करया आनी भुरगोस मतांनी आमी काँग्रेस पक्षाक निवडून हाडया. कोइन्सिडंट म्हणल्यार ह्या फावट
काँग्रेसीचो जो EVMाचेर जो बटन आसा तो एका नंबराचेर आसा. सो खंय तरी म्हाका दिसता देवान सुद्दां एक घडोवन हाडला की ह्या फावट कुडचड्यार काँग्रेस जिखता म्हणून आमकां एका नंबरार दवरला. 14 तारीख हो व्हॅलेंटायन्स डे आणि व्हॅलेंटायन्स डेया दिसाक आमी ज्या मनशाक आमी मोग करतात किंवा ज्या मनशा प्रती आमकां एक मोग आसता त्या मनशाक आमी गिफ्ट दितात इन टर्म्स ऑफ केक म्हणा, इन टर्म्स ऑफ गुलाब जावं किंवा विशीज. आमचो गोंयचो रिजल्ट 10 मार्चाक आणि फॉर्च्युनेटली देवा दयेन 10 मार्चाक म्हजो बर्थडे. सो हांव कुडचडकारा कडेन मागतां की तुमकां समज जर म्हजेर मोग आसा जाल्यार तो मोग तुमी काँग्रेस पक्षाचेर बटन दामून व्यक्त करचो. देव बरें करूं. अमित पाटकर राजा, अमित पाटकर राजा. काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा अमित पाटकर हम तुम्हारे साथ हैं. हे आशिल्ले अमित पाटकर जे कुडचडेच्यान काँग्रेसीच्या तिकेटाचेर कॉन्टेस्ट करता. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयांत सध्या डिवायडेड ओपोजिशन म्हणटा तशें कांय ना. इट इज स्ट्रेट फायट बिटवीन BJP एंड काँग्रेस. आणि त्यांचे एक थियरी आहा की कुडचड्यार जो आमदार निवडून जे पार्टीचो जाता ते पार्टीचें सरकार गोंयांत आसता आणि कुडचड्यार पाटकर म्हणटा आपूण निवडून येतलो, काँग्रेसचो आमदार निवडून येतलो आणि गोंयांत सरकार हें काँग्रेसीचें आसतलें अशें अमित पाटकराचें म्हणणें.